गोयच्यान अयोध्येत वचपी आस्था स्पेशल एक्सप्रेस ही 22 डब्यांची खासा ट्रेन सुरू जाता। TTAGचो मुखेली म्हणटा आध्यात्मिक पर्यटना खातीर महत्वाचे डेस्टिनेशन। सध्या खंय अयोध्येत घे गर्दी पडल्या, गर्दी कमी जातकूच खंय अयोध्या प्लॅन। आमी पळयतात की गोंयान लोक शिर्डी वचपाक हे करता, तिरुपती वचपाक वयता, वाराणसी आसा तशेंच तसोच आतां अयोध्याक आतां नवें हें जाला म्हणून पीपल आर रियली कीन इन गोईंग आणि एड टू द फॉर कन्विनियन्स गव्हर्मेंटान रेल्वे चालू केला वन्स वीक ट्रेन डायरेक्ट टू अयोध्या फ्रॉम गोवा। एडिशन टू दॅट ऑल मेट्रो सिटीजच्यान अयोध्या डायरेक्ट फ्लायट चालू जाला। सो मुंबईच्यान आसा, अहमदाबाद आसा, हैदराबाद आसा, and which can be connected to Goa going to Ayodhya. So there is a lot of demand. And but आम्ही कितें म्हणटा की मातशें क्राउड कमी जावनी, then only you take a decide, because hotels आजी खूब कमी आसा थंय. So basically people need to wait for a few days, still it stabilize जातकूच थंय वचपाक. But one thing is very clear, there is one more destination added for religious tourism for गोंयकाराक आणि as an Indian to go visit Ayodhya. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी वांगडा शिरीष कुंकळकार।